कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कळगेकर. कारवारच्या अस्तोटी आरो पंटलबाग संपर्काचे अपायकारी पूल अखेर कोसळले. अस्तोटी ग्रामपंचायतीले दुर्लक्ष, पंटलबाग ग्रामस्थालो आरोप. कारवार तालुक्याच्या अस्नोटी ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या आरो पंटलबाग मुख्य रस्त्यावेले 1.5 वर्षा पहिले बांधिले पूल कोसळणं, संपर्क बंद झाल्यान पंटलबाग ग्रामस्थ त्रासात पडलात. शालेय विद्यार्थी, प्रवासी, अनारोगी उपचाराक वचू जाऊन ग्रामस्थ अडकून पडलात. या भागाच्या सुमार 1 किलोमीटर रस्त्याचे गटाराचे काम अवैज्ञानिक रीतीन जाल्ल्यान उदक भरण ही परिस्थिती झाली. हेजे पहिले ग्रामस्थान संबंधित अस्तोटी ग्रामपंचायतीक मनवी दिली तरी ग्रामपंचायतीतर्फे काहीच उपाययोजना केली ना, असो आरोप ग्रामस्थ करतात. गेल्या 2 हप्त्या पहिली हे पूल कोसळचे संकेत दिसताले. ही खबर अस्तोटी ग्रामपंचायतीक कळेल तरी पीडीओन काहीच क्रम घेतला ना, असो त्यांनी आक्रोश व्यक्त केलो. रानांतल्यान येवच्या उदक वचूक रस्त्या बाजून बांधिले गटार योग्य जाग्यार न करता एक बाजून तोंड बंद करून दवरला. हेजेर ग्रामपंचायत अध्यक्ष हेमक विचारल्यार तो वैयक्तिक विषय म्हणटा, असो त्यांनी आरोप केलो. पुरा रईत लोक आसा, सिलिंडर क्लियर व्हरची परिस्थिती येयला आमगेली. क्लियर होवन घेवन कितें करतले, खंय कितें जाल्लो ह्याक जिल्लाडळीचो जबाबदार कितकन मारचे. आता 22 दिवस जाले हालच्यान हे येवन आता ह्या 2 दिवसात मात्र कोण कोण जिल्हाडळीताक येवन पळोवन वयते आसा. शिवाय हेजे बद्दल एक्शन काहीच ना. पायप घान येवन इतलो पावस पडून कितें जालें तरी पायप घान घेवन माती घेवून कितलो टायम लागता. कितकन मारचे आमी सांगा. पुरा रईत लोक आसात, एकातल्यान शेतात लोक नाटक आनी व्हळ्यात एक व्हळ्यात व्होळ आसा. व्होळात पुरा जाय जाल्ले कडेन हेमी पंचायतीन हें केलें ना. नाकशील कडेन पंचायतीन वचून घेवन काडलात. स्टार्टिंग पॉयंटा केलें हे उदक अशें व्हळान पुरा येयले डायरेक्ट मायनोळाच्यान समुद्रा वयता, अरबी समुद्रा वयचे उदक. स्टार्टिंग पॉयंटाक करनासतना एंड पॉयंटाक करून घेवन पुरा आनी उदक वाड घेवन पडटा. कसले हे म्हणा काय सांगप, गांवच्या लोकांक काय सांगची ना, काय ना. अध्यक्षांनी पीडीओल मनमानी पुरा हिंगा पळया तुमी. अध्यक्ष तर हिंग उरचोच ना, तो कारवार उरता. हिंग जाल्ली परिस्थिती कळना. कितें सांगलें जाल्यार 4 दिसान येता नाल्यार भायर आसा अशें तशें उलोवचें. नाजाल्यार कोणी अशें करून आमी सरकार अशें ते क्वेश्चन केलें जाल्यार तो शाणो तेचे उलयत ना, तेजेचे पोलीस कंप्लेंट करचे अशें करते आसा आमी. शिवाय हिंग जाल्ली परिस्थिती पळयना, ही आमी अनुभविल्ले आसात. हिंग पुरा सगळे जण ओल्ड एज अबाव 60, 70, 80, 90 फुला वयतल पोर आसा हिंगा. कितकन मारचे आमी पळया तुमी. जिल्हाडळीतान हेचे इमिडिएट एक्शन 2 दिसां भितर पायप घान घेवन आमकां माती घान घेवन वयसर सुकाम करून दिवं जाय. आमी तकलेचेर सिलिंडर व्हरनात, पुरा सिलिंडर हाडील पुरा रोडाचेर हाड घेवन दवरतले. हेच नंतर 2 दिवस पळयताले आमी. नाजाल्यार सिलिंडर हाड घेवन आमी रोडाचेर दवरून घेवन रोड ब्लॉक करतले. हे जिल्हाडळीतान समजून घेवं जाय. हे गुड्डगाडू प्रदेश हो पंटलबाग म्हणल्यार कोणाक नाका पावस पडला जाल्यार. गुड्ड इतलो थिक फॉरेस्ट आसा हिंगा पळया तुमी. हिंच्यान कंटिन्युएशन हॉस्पिटल रिहेबिलिटेशन एरिया आनीक निराश्रित कॉलनी आनीक SC तेमगेल क्वॉर्टर्स आसा ते लोक पुरा हिंच्यान बायकाचेर वयतात. हो हाफ बडा रोड आसा, मुखार दुसरो वे ना, आमकां दुसरो वचूंक वाट ना. असले परिस्थिती तेमकां जिल्हाडळीताक इतलो दिवस लागता. इतलो न्यूजात येवन मी पळोवन घेवन वचूंक कित्याक लागता म्हण कळना. एक पायप घान घेवन कोण गुत्तेगेर आसा ताका घान घेवन एक पायप घान घेवन माती घान दिवं इतले दिवस ह्याक इतलो विचार करचे लागता गांवत हांव. कित्याक म्हणल्यार 1.5 crores 1 किलोमीटर रोड, 4 ब्रिज आनी एक मोहोड ब्रिज आनी कॉन्क्रीट. हे सेकंड पावसाचो जाती आसा. हे कित्याक जिल्हाडळीत स्पंदन करनाका म्हण म्हाका कांय कळना. पळया तुमी. आता पर्यायी व्यवस्था म्हण तूर्त सिमेंट पायप घालन वैद्यान माती घालन तरी ग्रामस्थांक यो वच करची व्यवस्था ग्रामपंचायतीक करूंक कितले दिवस लागतात, असो तेमी प्रश्न केलो. या 5 दिवसां भितर व्यवस्था कळना जाल्यार उग्र आंदोलन करतो तेमी इशारो दिला. या विशयाचेर कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलान संबंधित अस्तोटी ग्रामपंचायत अध्यक्ष संजय साळुंके हांकां दूरध्वनीचेर संपर्क करून माहिती विचारली तर तेमी दिल्ली माहिती अशी. आज आम्ही ग्रामपंचायती अस्तोटी तर्फे हे आमगेले एक टीव्हीत बायट दिवंक इच्छिता.
आमच्या ग्रामपंचायती असतोडीचे आरो ग्रामाचे पंढर भागात एक ब्रिज सिंक जाले, ल्हान ब्रिज ते सिंक जाले आनी लोकांक ते येवं वचूंक वाहतुकाक प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. जे सिंक जाले इमिडिएट आमकां रिपोर्ट जालें तशें आमी पंचायतीन आमगेले त्या भागांतले मेंबर्स आमगेले तन्वी नायक, मागीर अश्विनी वालसेकर आनी निर्मला हे मेंबर्साक घेवन आनी आमगेले PDO श्रीमती विदेश्वरी नायक तांकां घेवन स्पॉटाचेर इन्स्पेक्ट केलें आनी इन्स्पेक्ट घेवन तेंचे स्थळीय लोकांक बी तेमी कडेन डिस्कस केले नंतर इमिडिएटली पंचायती वतीन थंय वाहतूक आमी बंद केली दोनी सायडार माती घालून आनी खंयचे अनावत जावचें नाका म्हणून. ते नंतर आमी इमिडिएटली पंचायतीक घेवन कन्सर्न डिपार्टमेंट म्हळ्यार पंचायत राज इंजिनियरींग, PWD आनी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना ह्या तिनूय इंजिनियरींग डिपार्टमेंटाक तेजे आमी रिपोर्ट्स केले आनी पर्सनली वचून DCक हांवें पर्सनली वचून घेवन DCक त्या ब्रिजा बद्दल मनवर्की केली. अशेंच ब्रिज आसता थंय खूब लोक सिनियर सिटीजन्स आसतात, शाळेंतल्यान पोरं वयचे आसतात आनी तेमकां हे ब्रिजान येवची वाट आसा अल्टरनेटीव वाट खंयची ना म्हणून आनी त्या साठी इमिडिएटली तुमी त्या ब्रिजाचे रिपेअर्स वर्क स्टार्ट करूं जाय म्हणून तें रिक्वेस्ट केलें. तेजे नंतर आमी इंजिनियरींग डिपार्टमेंटाक बी वचून घेवन थंय तेमकां बी सांगलें आनी तेमगेले कॉन्ट्रॅक्टर इंजिनियर डिपार्टमेंटान कॉन्ट्रॅक्टराक धाड दिलें आनी तेमी ते ब्रिज पयलींच केले. तो नामांतीक कॉन्ट्रॅक्टर ते ब्रिज तेमी पयलीं केल्ले आशिल्ले. हे ब्रिज गेले 3-4 वर्सां पयलीं केले, एक PWD बजेटांत 4 वर्सां पयलीं केले ब्रिज आनी रोड्स बी केलो. रोड्स बी ब्युटिफूल आसात आनी ब्रिज मात सिंक जाले उदकाचे वरून पावस जास्त जाले ते सिंक जाले. तेमी ते आमी कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन उलोवन फायनल करतात म्हणून सांगलें. बाय दॅट टायम आमगे तेंचे स्थळीय लोकांक पेपरार बी घातले आनी पेपरार बी घालून थोडी पब्लिसिटी दिली. ती पब्लिसिटी दिली आमच्या डेव्हलपमेंटाकूच बरें जालें. तेजे नंतर आमी काल वचून चीफ सेक्रेटरी ऑफ जिल्हा पंचायत ताका बी वचून सांगून घेवन ते इमिडिएटली रिपेअर करून आमी पंचायती वचून रिक्वेस्ट केलो आसा. तशेंच तहसीलदाराक बी नॅचरल कॅलेमिटीसाक ते ब्रिज टेकअप करून घेवन काम करता म्हणून आसा. मागीर काल आमगेले PRDचे इंजिनियर राणे प्रल्हाद राणे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर्स तेमी येवन घेवन ते ब्रिजाची पळोवन घेवन गेले आनी तेमी तेजे बजेट घेवन डिव्हिजनाक ऑलरेडी रिपोर्ट सबमीट केलो आसा. आनी आमी ते म्हणजे टेम्पररी त्या लोकांक त्रास जायना थंय आमी हेज पयलीं दुसरे ब्रिजाचे खाली ह्यूम पायप्स आसात ते पायप्स घेवन खाण घेवन थंय घातल्यार येवची वयची तेमकां वचून प्रॉब्लेम्स सॉल्व जातलो म्हणून तेमचे कडेन रिक्वेस्ट केलो आसा. आनी हे अवघ्या थोड्या दिवसां थोड्या खूब हेवी रेन्स आशिल्ली ती थंय आतां वर्क करून बी सद्या डिफिकल्टीज जाते आसात. तेमकां चमकून वचूंक काय प्रॉब्लेम जाते ना म्हणून तेन्ना चमकून वचून 2 व्हिलर्स वचूंक काय प्रॉब्लेम जाते ना पण 4 व्हिलर्स बी आमी वचनाका म्हणून सांगला कित्याक जास्त कितें अनावत जाल्यार आनी पण त्रास जातलो म्हणून. तसो ह्या अवघ्या एक वीक टायमा भितर आमी ते करूं जाय म्हणून तेमकां बी आमी रिक्वेस्ट केलो आसा. आनी हे ब्रिज लोकांक खंयचो तोंदर जायनासतना खंयचो प्रॉब्लेम जायनासतना हे ब्रिजाचे नेवी ब्रिज बी करूं जाय म्हणून रिक्वेस्ट केलो आसा. आनी नेक्स्ट बजेटा भितर तेमकां कर दिता म्हणून सांगिल्लो आसा. आनी हे ब्रिज अवघ्या 8 ते 10 दिवसां भितर काम कर दितले म्हणून आमकां एश्योर केलो आसा आनी आमी ते फॉलो करचे आसा पंचायतींतल्यान. ब्रिज स्कीम जाले नंतर ऑलरेडी आमगेले नोडल ऑफिसर कारवार तालुक्याचे नोडल ऑफिसर तुमी विजीट केलो आसा. त्या भागाचे आमगेले तिनूय पंचायती मेंबर्साक घेवन ते नंतर एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर्स कारवार तालुका पंचायतींतल्यान तेणी बी हिंगा विजीट केलो आसा. PRDंतल्यान इंजिनियर्स येवन घेवन पळोवन गेले आसा. आनीक प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनाचे अधिकारी येवन तेमी बी पळय आनी विथ कॉन्ट्रॅक्टर्स येवन तेणी पळोवन गेले आसा. आनी ते बी सगळ्यान तेमगे कन्सर्न ऑथॉरिटीक रिपोर्ट्स केलो आसात आनी हे काम शॉर्टली जावं जाय म्हणून पंचायती वतीन बी आग्रह आसा कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन. आता पंटलबागच्या लोकांक यो वच करूंक केन्ना वाट सुरळीत जातली हेजेर ग्रामस्थांचें लक्ष आसा. खबर सांगता हरीश नाईक. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सुरू आशिल्ल्या जोरदार पावसा लागून मोठे संकट. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सुरू आशिल्ल्या मुसळधार पावसामुळे लोकांक मोठ्या संकटाचो सामनो करचो पडटा. राष्ट्रीय महामार्ग 766 या वाठारात रस्त्याचेर डोंगरावेल्यान मातीचो ढिगार कोसळ्ळा. या दरड कोसळलेल्या वाठारात महसूल मंत्री कृष्ण बैरेगौडा हेमी भेट दिवन पाहणी केली. या वेळार जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंकाळू वैद्य, शिरशीचे आमदार भीमण्णा नाईक आणि जिल्हाधिकारी लक्ष्मीप्रिया हजर आशिल्ले. देवी मने घाट वाठारात दरड कोसळलेल्या जाग्यार मंत्र्यान भेट दिली. त्या वेळार
महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि महामार्गाचे कंत्राट घेतलेल्या कंपनीचेर महसूल मंत्री कृष्ण बैरेगौडा आणि पालकमंत्री मंकाळू वैद्य हेमी तीव्र नाराजगी व्यक्त केली आणि या वाठारात दरड कोसळची शक्यता असताना सुद्धा संरक्षक भिंत बांध नसताना दुर्लक्ष केल्याबद्दल फटकार दिलं. महसूल मंत्री कृष्ण बैरेगौडा हेमी इंजिनियर आणि ठेका घेतलेल्या कंपनीचेर खटला दाखल करतो आदेश दिलं. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಆಡೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಗೆ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ROW ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು, 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಉಳಿದಿದ್ದಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಹೌದು, ಮುಂದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಜಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ बरोबर. कारवार शहरात रूख अपघातानंतर अपायकारी रूख मारताना घडलं अवघड. कारवार शहराच्या बाजारात पिकळे रस्त्याबाजून एक कारचे रूख पण महिलेला मृत झाल्यान संबंधित प्रशासनान ताबडतोब रस्त्या बाजूचे अपायकारी रूख मारतो निर्णय घेऊन 3 दिवसांच्यान ही कामगिरी सुरू असून दिलीप कॉम्प्लेक्सा बाजूचो रूख मारताना एक खांदी अकस्मात दिलीप कॉम्प्लेक्साचेर पण वयर आशिल्ल्या दुकानाचे पत्रे मोडतोड जाल्ली घटना आज घडली. हितूंत कोणाल चूक आनी कितें काय कळूं येल ना. जाल्यार कॉम्प्लेक्साच्या छप्पराचे पत्रे मोडतोड जावन लाखांश रुपयाचे नुकसान जाला. असलं अनायुत घटना घडणं म्हूण कारवारच्या शेजवाड हिंगा रस्त्यार रुखाचे खांदी येवन कितें अनाहुत घडणं म्हूण छत्रपती शिवाजी सेवा समिती कारवारचे अध्यक्ष श्री जनार्दन गांवकार हेमगेल्या प्रयत्नान गेल्ले काही महिन्या पयले या चॅनलामार्फत प्रसार जाल्ले. तेजी प्रतिक्रिया म्हूण आता शेजवाड रस्त्यार आशिल्ल्या धोकादायक रूख मालकांक सांगून तेमगेल्या परवानगेन रुखाचे खांदी मारचे काम सुरू आसा. अशें सगळ्याच जाग्यार जाल्यार असली अवघड घटना घडची खूप कमी जातली अशें सार्वजनिकांनी म्हणणे आसा. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. एडमिशन सुरू आसा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गाक प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरनाकात.
कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.